कवडन उद्देशाचो प्रेस कॉन्फरन्स सांगलो. भगवान बिरसा मुंडा यांची 150वी ही जयंती देशभरांतल्यान आणि गोंयांकय साजरी करतात. आणि उमेद जाता की बिरसा मुंडा विशीं गोंयांक चड म्हायती नासली. जेन्ना म्हाका गोंयचो ST कमिशन चेअरपर्सन जावपाची संदी मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमी ही सुरवात केल्ली कमिशन आनी उटा ह्या संघटने मार्फत. आज आमकां गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम तेंचे जातात जावचे. आमकां अभिमान दिसता की हो बिरसा मुंडा ह्या निमित्तान गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्या पर्यंत पावता. आनी बरें दिसलें की एक ट्रायबल लिडर जाणी देशा खातीर आपल्यालें बलिदान केल्लें आसा वयाच्या 25 वर्सां, जे झारखंडाचे आसले पयले अशे स्वातंत्र्य सेनानी जे ब्रिटिशांच्या विरुद्ध प्रखर आंदोलन केलें आनी ट्रायबलाच्या भितर आनी सगळे समाज बांदवांक एकठांय केलो आनी तांकां बलिदान करचें पडलें. फितुरी लागून बलिदान जाल्लें आसा. ब्रिटिशाक कांय STचेच बांदव फितूर जाले आनी त्या फितुरी जेली भितर रांची ह्या जेली भितर तांचो एक संशयास्पद तांकां मरण आयलें आसा. कदाचित हिस्ट्री वूड हॅव बीन डिफरंट. एट द एज ऑफ 25 वर्सांचेर तांकां जर मरण आयलें नासलें जाल्यार आज जे STच्या बांदवांक अनेक प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटात ते कदाचित तितले फेस करपाक पडचे नासले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बाबा साहेब आंबेडकराच्या घटनेक आमी मानतात आनी आमकां एक मंत्र दिल्लो ST SC लोकां खातीर तुमी शिकात, तुमी संघटीत जावात आनी तुमी संघर्श करात. आनी आतां पर्यंत आमी कितलो संघर्श केलो म्हाका दिसता सगळे आमचे पत्रकार भाव सगळे गोंयकार भाव साक्ष आसात. आतां हे 150व्या जयंतीच्या बिरसा मुंडा जे आमचे भगवान बिरसा म्हणटा ताका अनेक तरेचे तेजे कडेन गूण आसले. म्हणून भगवान तेजे हातीक एक अनेक तरेचे इवन सुद्दां औषधाचो उपचार म्हणटात की वखदांचे सुद्दां ते दिताले आनी बरे विचार करताले. म्हणून ताका लोक हे ट्रायबल लोक ताका भगवान अशें मानताले. अशा ह्या एक महान लिडराचे गोंयांत आमी आमच्या उटा GKV ह्या संघटने मार्फत पयलोच हो आमी कार्यक्रम. हेजे पयलीं आमी उटाच्या संघटने मार्फत करताले पूण ह्या संघटने मार्फत जी नवीन आमकां कंपल्शन जालें करचें पडलें पूण हेजो एक पयलो कार्यक्रम करपाक मेळटा. ह्या संघटनेन काही दिसां पयलीं पार्लमेंट कमिटीची गोंयां आयिल्ली ST SCचे तेंचे चेअरमॅन आसले श्री पद्मश्री कुलस्ते. ताका गोंयच्यो अनेक ज्यो समस्या आसात त्यो आमी ते आमचे डिमांड सपोर्ट केल्ले आसात. म्हणजे पयलें काम ह्या संघटनेन पार्लमेंट कमिटी दिल्ले कडेन आसा जी मिनी पार्लमेंट म्हणटात. पार्लमेंट कमिटी हाका मिनी पार्लमेंट म्हणटात. तांचे कडेन आमचे विशय कितें आसात ते मागीर सांगतलो ते दिल्ले. पण आज हो एक आमकां संदी मेळटा बिरसा मुंडाचे. कदाचित ह्या जयंतीच्या निमित्तान गोंयच्या ST समाज बांदवां भितर काही नवीन सुद्दां एक योजना म्हणा की नवे उपक्रम त्या दिसाच्यान आमी सुरवात करपाक असो विचार आसा. कदाचित गोंयांक वेगळे तरेन परिवर्तन बी जावपाक शकता असो आमी त्या दिसा निर्धार करतले. आनी म्हणून एक महान लिडर जावन गेले, एक स्वातंत्र्य सेनानी जावन गेले. आज केंद्र सरकारान सुद्दां तेंचे रिकग्नेशन घेतलें आसा. अनेक ठिकाणाचेर तेंची स्मारकां आसात. म्हणून गोवा सरकारा कडेन सुद्दां आमी मागणी करतात की बिरसा मुंडाचे स्मारक गोंयांक सुद्दां मध्यवर्ती ठिकाणाचेर आसचें. केवळ रेली काडून हें काम जावचें ना. ताजे नांवाच्या सकल तेजे कार्याची प्रेरणा आजच्या युवकांक महिलांक मेळची म्हणून एक स्मारक आसचें आनी त्या कनेक्टेड भगवान बिरसा मुंडा अश्यो नव्यो योजना काडच्यो. आतां आमच्या GKV उटा GKV ह्या संस्थे मार्फत आमी हांगाच्या पयल्याच कार्यक्रमांतल्यान सुरवात करतात. ते म्हणल्यार भगवान बिरसा मुंडा पारितोषक किंवा पुरस्कार. भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार हे 2 आमी जाहीर करतले. एक महिलां खातीर आसतलो आनी एक दादल्यां खातीर आसतलो. जेणे राष्ट्रीय पातळीचेर
किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर आमचे ST समाजातल्या महिलांनी किंवा आमच्या पुरुषांक जे दादले म्हणटा आमी फिमेल एंड मेल अशें जे कोणी काम केल्लें आसा त्या 2 व्यक्तीचो पुरस्कार दिवन आमी 15 तारखेक जो सांगला ओल्ड गोवा हांगा पंचायत हॉल सांजे 3 वरांचेर तांचो गौरव करता. त्या शिवाय आमचो विचार आसा गोंयांत 27 मतदारसंघांत गोंयचे ट्रायबल लोक गावडो कुणबी हे विखरलेले आसात आनी हाजे खातीर सुद्दां कितें आमच्यांनी करपा येता जशें उठा संघटनेन वाडो तितलें उठा ही संकल्पना सोडली. तें प्रकरण सद्या हायकोर्टाक पावलें आसा ताजेर भाश्य न करता आमकां ऑप्शन जे आसा आमी हांगा जे आसात ते सतत आपल्यालो आवाज लोकशाही पद्दतीनुसार लोकां कडेन आमची समस्या मांडटात, लोकां कडच्यान समस्या जाणून घेतात, सरकारा मुखार मांडटात, कांय वेळा आंदोलन करतात. हें सतत काम करत आसात आनी हें काम चालूच उरतलें. आनी हेतूंतल्यान ह्या 27 मतदारसंघात जे लोक आमचे ट्रायबल लोक आसात जे 12% आसात हाजे खातीर सुद्दां कशे कशे पर्याय आमी आमचे त्या दिसा म्हणजे 15 नोव्हेंबराक आमी आमचे काही योजना त्या दिसा जाहीर करतले. प्रत्येक मतदारसंघाचो सुद्दां आमचो निमंत्रक आसपाक शकता आनी कोऑर्डिनेशन करपाचें आनी ह्या कोऑर्डिनेशनांतून आमी फुडें हो एकसंघ ट्रायबल लोक कशे वचपाक शकतले हेजो बी आमी विचार करतले. की आमकां दिसता आयज आमी आयकलां तुमी सगळ्यांक पळयलें की उठा ह्या संघटनेन सुद्दां एक 12 मागण्यांतली मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण. आमी काही जे डिमांड सपोर्ट केले आसा तातूंत हो एक आरक्षणाचो एक आसा, विधानसभेक आरक्षण दिवचो हो आसा. त्याच बरोबर जे आमचे ट्रायबल भवन गोंयचें आज गोंयच्या सरकारान आमकां अनेक फावटी परवरी जावपाचें ट्रायबल भवन हेजे संबंदी सांगलेले आसा. आमी अपेक्षा करतात आज गोंयभर बिरसा मुंडाची जयंती सरकारच्या पातळीचेर जेन्ना साजरी करता आसतना ही काही आमच्यो समस्या आसा. ट्रायबल भवन हो एक आमचो अत्यंत बर्निंग असो विशय आसा, जावपा जाय आनी जे मध्यवर्ती ठिकाण परवरी आसा ह्यो आमची मागणी आसा. त्याच बरोबर आमचे ट्रायबल सब प्लॅन जो आसा ट्रायबल सब प्लॅनाचें सुद्दां वेवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन ह्यो अनेक 26-27 योजना आसात तांकां सुद्दां लागू करपा जाय. फॉरेस्ट एक्टाचेर सुद्दां गोंयचे सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांक दितल्यो आनी हें आश्वासन गोवा सरकारान पूर्ण करचें. हेतू संबंदी सुद्दां आमकां काही आमचे कानार पडटा की लोकां कडेन जमीन चड आसा आनी ही जी सनद दिता आसतना त्या लोकांक कमी जमीन दिला ही तक्रार आमचे कडेन पावले कडेन आसा. म्हणजे जे आतां आमच्या ह्या संघटनेची मागणी आसा फॉरेस्टाचे जमिनी सनद दिता आसतना जितली तांचे पोजिशनां कल्टिवेशनां आसा तितली जमीन ह्या लोकांची दिवची हो एक हो सुद्दां तितलोच बर्निंग विशय आसा. आमी मागतात की ST लोकांची जमीन गोंयांत आतां जमीन म्हणजे सगळे कडेन आमी आयकतात जमीन सर्रास विकपाची आसा. आमची मागणी आसा ST लोकांची जमीन आसा ती नॉन ST विकची न्ही हेजे खातीर सुद्दां गोवोरमेंटान बंधन हाडचें. आमची मागणी आसा की अटल आश्रा सकल 1,500 जे घर दुरुस्ती करपा खातीर ती वाडून 10 लाख दिवचे. गृह आधार जे आसा STच्या महिलां खातीर ते 2,000 मेळटा ते 5,000 करचे ह्यो आमची मागणी आसा. काजूचे आमी मागणी केली. काजू हे आमचे सगळ्या गोंयचें उत्पन्न आसा. ST बरोबर नॉन ST सुद्दां काजूचो दर फरक 200 मेळचो हो आमचो मागणी आसा. आनी त्याच बरोबर गगन भरारी सारके भुरग्यांक जी बेनिफीट मेळपा खातीर लिमीट जी आसा ती फ्री दवरची हे आसा. मागीर आमच्यो ज्यो स्कॉलर स्कीम चीफ मिनिस्टर स्कॉलर स्कीम म्हणजे आसा तातूंत भितर रिजर्वेशन भुरग्यां खातीर ना. बरी स्कीम आसा. आमी त्या स्किमीचें कौतूक करता. फुडें शिकपा खातीर इवन गोवा भायर आवट ऑफ द इंडिया वचपाक सुद्दां आसा.
ती स्कॉलर रिजर्वेशन सुद्दां भुरग्यांक आमचे आसचे, ह्यो आमचे अन्य विशय आसात. सो एकंदरीत आमी गोंयच्या ST बांधवांक उलो मारतात की भगवान बिरसा मुंडा हो कार्यक्रम आमी यशस्वी करपा खातीर गोंयच्या तमाम ST बांधवांनी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे ही आमची मागणी आसा. आमचो आनी एक विशय आसा जो केंद्र सरकारा कडेन निगडीत आसा. गोंयांत अजुनूय शेड्यूल्ड एरिया ना. प्रत्येक राज्यांत शेड्यूल्ड एरिया म्हणजे आसतात. हो सुद्दां शेड्यूल्ड एरिया गोंयांत ना. हेजे संबंदीत सुद्दां गोवा सरकार आनी केंद्र सरकारान ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेअर करची. जे बाळ्ळेचें आंदोलन 12 मुद्द्या खातीर जाल्लें आनी गेल्ल्या 10 नोव्हेंबराक फर्मागुडी हांगा आमच्या 25,000 पेक्षा एकमुखे आमचे 12 ह्या ज्या मागण्याचें निवेदन आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आनी म्हाका दिसता ताणें जें आश्वासन दिल्लें आपूण तें पूर्ण करतो म्हणून सतत ताणें करचे. ज्यो अनेक समस्या आज गोंयांत आसात, भेडसावपी आसात, गोंयांच्या ST लोकांक त्रास करपी आसात, तेंचें निवारण करचे अश्यो प्रमुख मागण्यो आमी ह्या तेजे परत सखोल आमी भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या साक्षीन हाजो परत एकदां आमी निर्धार करतले आनी काही नवीन उपक्रमाची सुद्दां ह्या दिसाच्या येणाऱ्या काळांत आमकां ठरोवपाचे आसात. आनी म्हणून गोंयच्या तमाम युवक महिला आनी मोठ्या संख्येन हजर रावचे आनी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती जेणे सदांच ट्रायबला खातीर संघर्श केल्लो आसा. जमनीचे हक्क मेळोवपा खातीर सुद्दां ब्रिटिशांचे विरुद्ध ताणें आंदोलन केल्लें आनी आजही परिस्थिती आमकां गोंयांत सुद्दां आपल्याल्या अधिकाराच्या मेळोवपा खातीर संघर्ष करचे पडटा. आनी म्हणून तुमी मोठ्या संख्येन हजर रावचे ही आमची ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचें सगळ्यांक आव्हान आसा. सगळ्यांनी येवचें. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सुद्दां आमचे काल सुद्दां आमचे केपें तालुक्याची मिटींग आयकयात. केपें तालुक्याची मिटींग जाली. तांचे कडेन जमीन आसा 10,000 कल्टिवेट केल्ले, बट तांकां दिला ह्याक ना त्या कारणाचो 2,000 स्क्वेअर मिटर. त्याला पॅरामिटर वेगळे आसा. आमची मागणी आसा जे तेंची पोजिशन आसत उत्पन्न जरी ल्हान जर आसलें बट दे हॅव गॉट लास्ट मेनी इयर्स तांचे पोजिशन आसलें. तुमी ते सपोज तुमी ती उत्पन्न कमी आसा, झाडां ल्हान आसा, दीज आर नॉट पॅरामिटर. पोजिशन इन द लँड इज अ पॅरामिटर. आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10-15 वर्सां पयलीं तेंची पोजिशन जितली आसा ती फ्रीज केल्ली आसा. म्हाका दिसता ह्या संबंदी आमच्या काणकोणां सुद्दां तेंचे कडेन पोजिशन चड आसा. उलट आनी गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड आसा. सो ही जमीन तांकां मेळपाक जाय. आज ST लोकांचे जर आमी स्टडी केली जाल्यार कॅशू हें तेंचें मेन उत्पन्न आसा. काजूचे उत्पन्नाचेर आमच्यो ह्यो गांवांतल्यो सगळ्यो ट्रायबल लोकांचे फॅमिली जगता म्हणल्यार आसा. उत्पन्न कमी जालें की तांकां त्रास जाता म्हणून. आनी ह्यो जमिनी फॉरेस्टाच्यो जमिनी भाऊ साहेबाचे आमी सामके तांकां धन्यवाद म्हणटात. तांणी तांच्या आशिर्वादान ही जमीन तांकां मेळ्ळ्यो आनी त्या जमनीचेर ताणें उत्पन्न काडलें. आज कितलीं वर्सां जालीं पळय तांची पोजिशनां आसात. सो आमच्या ह्या संघटनेचो मागणी आसा जे उत्पन्न काडलें आसा तांची पोजिशनां आसा ती म्हाका 20,000 आसूं 40,000 पर्यंत तांकां दिवपाचो अधिकार आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम यू कॅन अलॉट मॅक्झिमम अंडर नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 40,000. सो दॅट इज द क्रायटेरिया नॅशनल लेवल. तुमी ती क्रायटेरिया सुद्दां गोंयांत मान्य करात न्ही. सो गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड अप टू 40,000. सो वाय आर रिस्ट्रिक्टेड हियर पीस. फाल्यां अशें जावप तो परत विशय येतलो आमचे कडेन तुमी दिले म्हण सांगतले बट नॉट इन प्रपोर्शन. पोजिशनां आसा चड आनी दिता लोकांक अजून खबर ना. द पेपर आर इशूड दे आर नॉट अवेअर वॉट इज द एरिया इज गिवन. सो दॅट हो एक इशू जावप येणाऱ्या काळात जातलो. पार्लमेंटाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य करून घेतले आसा. राज्यसभेन मानून घेतला, लोकसभेन मानून घेतला, राष्ट्रपतीन सुद्दां तेजेर एसेंट दिल्लो आसा. आतां तो कायदो जाल्लो आसा. आमची ह्या संघटनेची सुद्दां मागणी आसा की ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जाता तितले 2027 पयलीं करची ही ह्या संघटनेची आमची ठोस मागणी आसा. हेजेर सुद्दां आमी सारासार 15 नोव्हेंबर दिसा विचार करतले की जावपाक जाय
हाजे पयलीं आमकां 4 निवडणुका चुकलेकडेन आसा गोंयचे ट्रायबल घटने अशें म्हणलें ना जेन्ना ट्रायबल डिक्लेअर जाले नंतर तांकां जे अधिकार आसा घटनेचे ते अधिकार मेळपाक जाय पण 2007, 2012, 2017, 2022 निवडणुका जाल्यो आनी पार्लिमेंटान बिल पास जाल्ले एक्ट जाल्ले आसात। आमी दोनूय सरकारां कडेन मागणी करतात केंद्र सरकार मोदी सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार की तुम्ही आनीक वेळ काडना आसतना 2027 पयलीं हे लागू करचे। केवळ 3 म्हयन्याचो कालावधी जर भितर हे लागू करपाक शक्य आसा। गव्हर्मेंटाची जर व्हील आसा जाल्यार 3 म्हयन्यान हे जे काम आसा ते काम पूर्ण जावपाक शकता। म्हणून आमच्या ह्या संघटनेची सुद्दां बिरसा मुंडाच्या ह्या 150व्या वर्साचे सरकारान ही आमकां देणगी किंवा गिफ्ट म्हणटात ते दिवचे आनी ह्या लोकांची अनेक वर्सांची मागणी आसा ती पूर्ण करची आमकां खात्री आसा। प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हो जो अनेक वर्सांचो जो आमचो डिमांड आसा पेंडींग डिमांड आसा हेजी ह्या 150वे सरकार पातळीचेर सुद्दां कार्यक्रम कदाचित आसपाक शकता। ह्या दिसाक तांच्यांनी ती लागू करचो कायदो लागू करचो जे इलेक्शन कमिशनर आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवची जे डिलिमिटेशन ह्या कायद्याक एक सुंदर सगळें कसलीच अडचण ना। ह्या कायद्याचो ह्या बिलाचो जेन्ना अभ्यास केलो कायद्या अभ्यास केलो हे 3 म्हयन्याच्या कालावधी भितर हो कायदो लागू गोंया खातीर करपाक जाता। गोंय हे एकमेव राज्य आसा जेतून राजकीय असेंब्ली इलेक्शन ना। सो ह्या संबंधी आमी विचार करतले आनी हेजे खातीर सुद्दां आतां पर्यंत ह्या 15 तारखेच्या नोव्हेंबराच्या 15 तारखेच्या जयंती आसा तेजो आमी संबंद गोंयभरांतल्यान आमची ह्या 27 मतदारसंघांतल्यान उपस्थिती आसतली आनी रावतली हाजी आमकां खात्री आसा आनी त्या वेळार सुद्दां आमी सगळ्यांच्या समक्ष कांय निर्णय घेतले। गव्हर्मेंटाच्या थ्रू जो प्रोग्राम करता तुम्ही आनी ते एला जॉयन जावन कित्याक प्रोग्राम करपाक सोदिना तुमी तांकां कित्याक जॉयन जायना? आमी पयलीं गोंयांत आमच्या संघटने मार्फत आमी स्टार्ट केलें ओके आमी स्टार्ट केल्ले ते आमी समजा इवन इन्क्लुडींग आमचे कोरोना वेळार सुद्दां आमी आमचें काम चालू दवरलें। गव्हर्मेंटान आपल्याले समजा करता गव्हर्मेंटान करता तशी आमकां उमेद न्ही आमी फर्स्ट आमकां गोंयांत हाडपाची आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सुरवात जाली आतां ताजें रिकॉग्निशन गव्हर्मेंट घेतलें आमकां कांय वायट दिसना उलट आमकां हॅप्पी बट आमचे संघटने मार्फत जालें जाल्यार ताका वेगळें कांयच ना। पूण तुमी सरकाराक सांगना की आमकांय घ्या बरोबर म्हणून कित्याक आमी रिक्वेस्ट करपाची म्हणजे खंय तरी 2 ग्रुप जाता अशें ग्रुप न्ही सरकार समजा करता तांकां अवश्य करची न्ही आमी हाडयला सरकारा करना म्हणला सरकार तुमकां विश्वास घेना सरकारान समजा कोण विचारले जाल्यार आमी ताचेर विचार करता आमी आमचे समजा स्वतंत्रपणे करपाक आतां गव्हर्मेंट समजा एनी नॅशनल डे सेलिब्रेट करता आमी एक स्कूल रनिंग आमी स्कूल चलयतात आनी कोण आपल्याला ऑर्गनायजेशन चलयता ती स्वतंत्रपणे करता न्ही वॉट्स रॉंग गव्हर्मेंटान मोठे करचो आमकां समजा शक्य आसा ते आमचे पद्दतीन करपाक नॉट ए डिविजन गव्हर्मेंट सो वी आर प्राउड गव्हर्मेंट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ऑन लार्ज स्केल ऑफ भगवान बिरसा मुंडा हो कोणा एकट्याचो एसटीचोच न्ही पार्टिसिपेट जातले गव्हर्मेंट आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात न्ही त्या भागार जातले न्ही बट एज ए ऑर्गनायजेशन वी हॅव टू कीप अवर आयडेंटिटी न्ही एज ए वी हॅव टू सी नॉट ओनली न्ही आतां पळय पार्लिमेंट कमिटी आयली गव्हर्मेंट हॅज नॉट इन्वायटेड अस फॉर एनी कमिटी दोन्ही प्रोग्राम सेम टायमार जाता तुमी सांगला 3 टायमिंग आनी गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम हांगा मडगांव रॅली त्याच टायमार अशी पावता आमकां तितले ऑफिशियल आमकां कांय कळ्ळें सर फॉरेस्ट स्ट्रॅटेजी सांगो आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक जे युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स ऑफ गावडा कुणबी वेळीप ह्या संस्थेचे आमचे मुखेली आमचे प्रकाश शंकर वेळीप आदले मंत्री त्याचबरोबर बाकीचे सगळे ह्या कमिटीचे सगळे मेंबर्स ऑफिस बेरर त्याचबरोबर म्हणजे पत्रकार भाव आयज ही पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें उद्दिश्ट म्हणल्यार जे भगवान बिरसा मुंडा जयंती उत्सव
जो 15 तारखेक जावपाचो आसा त्या संदर्भान मी संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज बांधवांक एक उलो मारपा खातीर ती कवणी पळोवपा खातीर निमंत्रण दिवपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद आपयलेली आसात आणि हो जो बिरसा मुंडा जयंतीची उत्सव जो आसा तो अंदूचो आमी ओल्ड गोवा पंचायत ओल्ड गोवा तिसवाडी तालुक्यात पडटात 15 तारखेक सांजे 3 वरांचेर सगळ्यांनी आदिवासी समाज बांधवांनी उपस्थित रावचे हें हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता आनी फुडलें जे आमचो रिसर्च प्रोग्राम जो कितें आसतलो कसो आसतलो त्या पद्दती आमचे सर प्रकाश गवळी हे तुमचे मुखार ब्रीफ करतले. एसटीची से आसा वोटींग हें आसता सो तुमकां दिसता तुमी हे हितूंतल्यान असेंब्ली दवरपाचें बी तेजे दिसा दवरपाचें कशें सी सध्या आतां तुमकां अजून रिजर्वेशन मेळना हे बॅकग्रावंडांतल्यान तुमी 27 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे विचारता 27 आमी इलेक्शन करता म्हणलें ना ना विचारता इम्पॉर्टन्स आसा गोंयाक 27 कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉप्युलेशन आसा यस आमी तेंची बांदणी करतले की समजा एसटी लोक आसात आज सी तेणे कोणा सपोर्ट करचो दिस इज अ डिफरंट थिंग पूण 27 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां आयडेंटिफाय आसा समाज बांधव आसात तांकां बाबा लागीं करप आय थिंक इट्स बरोबर न्ही कदाचित फाल्यां समजा who knows tomorrow that the formula may emerge as a ST's party गोंया ST party केला कोणी सी टायम विल टेल प्रत्येक राज्याक आतां कोण जे एसटीचे पॉलिटिकल पार्टी आसत एसटीचे खासदार आसत एसटीचे आमदार आसत पार्टी करून न्ही सो मे दॅट फ्युचर जनरेशन यंग जनरेशन कॅन थिंक न्हू some can start ऑलरेडी सम आमकां एप्रूव जाता तुमी पार्टी कित्याक करना आमी म्हाका दिसता म्हणल्यार तुमच्या टायमान हें सुरू जावपाचें वाय नॉट सो आमी ते तूं भितर आसतले नासतले बट पार्टी कॅन एनीबडी कॅन ही कॅन फॉर्म द पार्टी ही कॅन फॉर्म द पार्टी टायम विल टेल. प्रकाश बाब सरकार जेन्ना बिरसा ती कॉर्पोरेशनाचे मडगांवात एक ऑफिस आसलें ओल्ड आमची कलेक्टर ऑफिस आमचे माहिती प्रमाणे कितें आतां बंद करून ते पणजी व्हरपाक सोदता आमचे एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन तांचे कडेन आमचे तांकां आमी सांगपाक सोदतात की हे सावथाक एसटीचे लोक चड आसात जे तुमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे मडगांवां जे ऑफिस आसा ते तुमी मडगांवां दवरात ह्या लोकांक पणजी वचपाची फावटी मारपाक लायनाकात. हांगसर मामा कार्दोज जेन्ना एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आसले ताणें खूब खटपट करून सावथा हाडले ते सावथाकच आमचे मडगांवांक उरचे ही सुद्दां आमची ह्या गुटा JKVची मागणी आसा जेणे करून आमच्या लोकांक त्रास जावचे ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.